देड हजार रुपये काणयेकर आनी सादर करपी क्वाड्रस. गिमाळ दीस संपोवन आतां पावसाळ सुरू जावंचार आसा पुता. तुमी कांय एका म्हयन्या आदीं आयल्यात तर ते रोसाळ कापो पणस मात्र न्ही, गुड्यार खांडां गोंयटां सयत मेळटीं. लच्छिलाच्या देगेल्या दोंडप्याचेर वा त्या दोमसा गुड्याचेर आसच्या रुखांनी आसचे पालपण सयत खावंक मेळटे. घरा भायल्या आंगणांत केल्ल्या मातयेच्या सोप्याचेर बसून पानपोड धाडयता आसतना दाविदाम उलोवन गेल्ले पर्यंत घरा भितरल्या वोल्तेराचेर बसून मोबायलांत आयल्या वॉट्सॲप मेसेजींग वाचच्या ब्रेंडान आपलें तोंड हिवाळ्ळें. देखून पास्काल थंयसो उठोवन घरा भायर येवन आंगणाक येवन आपले दोनूय बावळे विस्तारावन आंग ओळून काडून अर्द्या मनान घरा मुखल्या जाग्यार पळयतच रावलो. आना आमगेर आतां आंबे ब्रिंडां जायनात. आदले फावटी मायन केल्लें लोणचें हांवें व्हेल्लें तें खावन म्हजे कोलिग्स म्हणटाले अख्ख्या लंडनांत असलें लोणचें मेळचें ना. आंब्या रुखार आयिल्ली बेंदर रुखाक सोडून कोणें कातरची पुता. म्हाका आतां हातपाय कामतात. कांय आसचें इल्लें धैर्य आनी त्राण एकठांय करून रुखाक सडचें मोन केलें तर तुजी आवय म्हाका देंगडो वय तूं ह्या प्रायर रुखा सड आनी कांय लोकून पडशी तर तुजी साकरी करची वोड न्हय, पूण तुका कांय फारामोस घडलें तर कोण आसा. दाविदामाची उतरां समचादी कुजनातावन सेल्ली बायन जाप दिल्ली. ब्रेंडा अजून घरांत सलच्या उलोवण्याक आनी आपणाक कसलोच संबंद ना म्हणल्या जिन्सार मोबायलांत रिगिल्लें. इजनेर शिकप जोडून लंडनांत काम करन आसच्या पास्कलान आपल्या पतीन ब्रेंडा सवें आपणान जल्मून व्हड जाल्या गांवांक येवचें हें दुसरें फावटी. ब्रेंडाक गांवांक आपोवन हाडूंक सयत पास्कलान वर्ती मिनत केल्ली. आजीक 17 वर्सां आदीं पयले फावटी आयले वेळार ब्रेंडा नवी व्हंकल. मूळ गांवचें तरी बोम्मैन जल्मून व्हड जावन शिकून कामां लागलेंच तिका हो मायगांव गांवठी मनशांचेर आनी तांच्या भास आचार विचारांचेर एका रितीचो ताचार आसलो. आमी पळय जे संवसाराचें अद्भुतां, ग्रेट वॉल ऑफ चायना, इजिप्ताची पिरामिडां, जॉर्डनाची पेट्रा, ब्राझिलाची क्रायस्ट द रिडीमर इमाज, आनी तूं म्हाका ह्या खाट गांवांक आपयताय. कितें आसा थंय? जळारीचे मार, गोठ्यांतल्या गायरांच्या शेणाचो वास, घरच्या सुण्या माजरांच्या लोवेची घाण आनी पावसान जावचो केद. खारेंट ना आनी तीं गांवची मनशां येवन कितें पुरा खावंक दितात. शिशी. ओ ब्रेंडा प्लीज, तुका केन्ना हांवें गांवांत ससनाक रावंक या म्हळें. म्हाकाय गांवांत वचून येवया म्हूण मन जालां. आदले फावटी मदर्स डे दिसा गांवांत गेल्ल्या म्हज्या इश्टाच्या मोबायलाचेर हांव माय लागीं उलयताना ती म्हणटाली म्हजो एकलोच पूत, म्हाका पळोवंक आशा जाल्या पुता. आमकां कितेंच नाका, एक फावटी येया. तोंड भर पळयचें म्हणली जब्बर आशा जाल्या. देखून एक फावटी वचून येवया. तूं आनी तुजी माय सगळो ड्रामाबाज. पूत आतां लुटूंक हे सर तांचे नखरे. पूत मिनत करून आतां इत्तून पावला देखून तांकां वाऱ्यार उपची आशा. ब्रेंडान उक्त्यान आपलो चीड उसरलो. ब्रेंडा प्लीज, तुवें सांगचे पर्यंत ना. म्हज्या आवय बापायन म्हाका कितेंच लुटूंक ना. हांवें अप्रुपायन धाडच्या थोड्या दुडवांत तेंची येता शिवाय केदींच तांणी दुडू धाड वा वस्तू हाड म्हणून म्हजे लागीं मागणी करूंक नात. पास्कालान ब्रेंडाक बळावंक सुरू केलें. एका शर्ताक हांव येवंक तयार आसा. म्हाका 2 हप्तोभर थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर भोंवून वर्शी तर उपरांत हांव तुजे सवें गांवांक येवंक तयार. म्हजो गांव? तुजो न्ही? ब्रेंडान कितेंच जबाब दिली ना. पूण अखेरीक तरी येवंक ओपलें म्हणल्यार संतोशान पास्कालान ब्रेंडाक थायलंड, सिंगापूर, मलेशिया भोंवडेक व्हरून पाटी येतना आपल्या माय गांवांक येवन पावल्लो. पास्कालाचो दुसरो सकाळ कोंब्याच्या सादान सुरू जातना तो सुटसुडीत जावन उठलोस घरा भायर येवन फांत्याच्या नितळ दोवाचो अनुभव करी लागलो. तितल्यार दाविदाम हातीन 3 सुके नारळ विंचून येवचो आनी ते हाडून आंगण्याच्या देगेन दवरतना पास्काल म्हणालो, आना माडांनी नारळ सुकल्यात. कित्याक तूं कोणाय आळांक हाडून ते काडून विखिनाय. गांवांत आतां नारळ काडूंक एक सयत आळ मेळना पुता. देखून नारळ सुकोवन पडटा सर राखूंक पडटा. नारळांकी आतां पयलींचे बरी मोल ना पुता. 1.5 एकर सुवातीचो तो जागो, मागीर माड, माडयो, केळंबे, थोडी रांदवय आनी थोडे रूख, चिंचेचे, ब्रेंडांचे, बिंबळांचे. आना आमकां आतां पणस मेळनात.
तुज्या इजनेराच्या शिकपाक म्हणून मुकलो अर्दो एकरो जागो विकलो पुता. पणसाचे दोन्ही रूख तांतू आसात. ते रूख आतां गांवचे मापळी येला मार घेतात कोणा. आतां पणसांक गऱ्यांक आनी पंप्यां बिकणांक सयत शहरांनी विपरीत कांयच खंय. आना तर हांव तुका इल्लो दूड दितां. तूं म्हाका कशें तरी पणसाचे गरे, नारळ, तळट्याची सुरू, चिंच आनी इंदाचें पीठ हाडून दी म्हाका. म्हाका म्हज्या कोलिगांनी हें सर हाडून येवंक सांगलां. तितल्या दोळे गश्टीत ब्रेंडा घरा भायर आयलें. दुडू कित्याक? कोणाक? ओह दुडू, आनाक हांवें पणस, नारळ, सुरू, चिंच आनी हेर वस्तू विचारल्यो देखून. घरच्या नारळांक, चिंचेक आनी पणसाक सयत आनाक दूड दी जय? ब्रेंडाचें तिक्षें सवाल आयकून पास्काल अपराधी जिन्सार दाविदामाक पळय लागलो. दाविदाम आपणा कितेंच आयकूंक नातले परी एक खुंटो घेवन जाल झाडी लागलो. नस्तो तयार जाला. तुमचें उलोवणें जालें तर सगळीं येया. कुजनांत सेल्ली बायन येदोळूस कैलड्यो करून आतां वानांत कितेंय वांटून आसतना आवाज दिलो. ब्रेंडा सुटकेस तयार करतले. सांजेर तांकां एअरपोर्टाक आनी मोदेनेच्या रातीचें फ्लायट धरून लंडनाक वचूंक आसलें. ब्रेंडा, तूं बेश्टेंच बिगडताय. हांव जाणा थायलंड, सिंगापूर आनी मलेशिया म्हणून जायतो दुडू आमी विबाडला. हांवें आनाक म्हणून कांय सडीत दुडू दिवंक ना. फकत 1,500 रुपया मात्र, म्हळ्यार 12 पावंड मात दिल्यात. तूं बेश्टेंत चिडा नाका. पास्काल समजयतालो. तूं जाणाय, तुज्यो पोटल्यो तुज्याच सुटकेसीन घाल. म्हज्या सुटकेसीन जागो ना. अशें म्हणत आपले एक काजारा वेळार कोणेंय आयार जावन दिल्लें कापड काडून पास्कालाक दिवन ब्रेंडा म्हणालें, धर हें कापड तुज्या आवयक दी. फाटल्या 3 दिसां हांव तिचो सैलाक पळयलो. कितें पोळी, कितें खाणां, आमी कितें बुकीं जेवता म्हणून तिणें रांदलां काय? तुजें कापड तूंच दी. पास्कालान जाप दिली. पूण तुजी आवय तूंच दी. म्हाका तें सैलाप समजनात. पास्काल उपाव नासतना तें कापड घेवन कुजना नितळ करून आसच्या आवयक दितना तें कापड पळयत सेल्ली बायन जाप दिवन म्हळें, म्हाका कित्याक नवें कपड पुता? म्हजे लागीं मिसाक कोसूंक कापडां आसात. तुवें तुज्या बायलेक कापड दी जाय. माफ कर पुता, ह्या पोटे सयत तुज्या बायलेक कापड या कितेंच दिवंक शकली ना हांव. तितल्यार दाविदामान एका पोत्यांत थोडे पोटल्यो हाडून येवचें दिसलें. थोडे सोण्णां काडिल्ले नारळ, चिंच, बेंडा साल, लोणचें, इंदा पीठ सकट तांतू आसलें. आमसोरान पास्कलान ती पोटली आपल्या हँडबॅगान दवरली. सांजेचो वेळ लागीं येतालो देखून आमसोरान सर तयार करून वेळार आयिल्ल्या टॅक्सीचो आवाज आयकतच दाविदाम आनी सेल्लीबायेचें बेसांव घेतना दाविदाम आनी सेल्लीबायेच्या दोळ्यांनी देवचे दुखार तेंबे पास्काल आनी ब्रेंडाच्या सुक्या दोळ्यांची सोबाय पळयताले. आमी लंडनांत एका हिंवाळ रातीं पाटीतावन पाटी येतना एका भिकाऱ्याक 10 पावंड्स दिल्ले. ताणें ते घेवंक नात. उडास आसा तुका? कार मुखार गेल्ले प्रिन्स ब्रेंडान विचित्र सवाल केले. पास्काल म्हणून चुरलो. ही दुबळीकाय दुडवाची न्हय, मोतीची, वैचारीक दुबळीकाय. हांकां कितलेंय दी पूण तांकां पावना. नॉनसेन्स. ब्रेंडा आपणा इतल्याक शिंकतालें. ब्रेंडा, कित्याक तूं कारण नासा अशें उसामळ जालाय? म्हाका पातये, हांवें फकत 1,500 रुपया मात दिल्ले आनाक. सर्तीक 1 पयसो सयत दिवंक नात. घरचे नारळ आनी वस्तूंक सयत तुज्या आनान तुका विकचें सारकें गी? तूं समजनाय ब्रेंडा. ह्या पोटल्यान पळय, इंदा पीठ आसा आनी कितें सर आसा. तुका समजयता. म्हणून हँडबॅग उगडून पास्कालान एक पोटली काडून ब्रेंडाक दाखोवन म्हळें, आनान ह्यो वस्तू सर भायरतावन मोलाक घेतल्यात. ब्रेंडा मोनांतल्या मोनान एक पोटले पळोवन आसलें. इंदाचें पीठ, आंब्याचें लोणचें, काण्णांचें लोणचें, बिंबळांचें लोणचें, पणसाचें गरे, सुकी मासली, नारळ आनी कितें. तेचें गामान एका ल्हान एनवलपाचेर गेलें. तिणें तें एनवलप उक्तें गेलें. तांतूं 100चे 15 नोट आसले. ते पास्कालान दाविदामाक दिल्ले. दोगांय आतां मनी जाल्लीं. पूण तांचें मदलें मौन आतां उलोवन आसलें. देव बरें करूं.